चल पासे किया वेर फन नेवर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. आर्यन आमकां दाखयतलो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर आसा ते. आनी इतलेंच न्हय, हाच्या भितर तुजे दोन फायदे आसा. एक म्हळ्यार तुका भोंवपाक मेळटलें आनी दुसरें म्हळ्यार 6,000 रुपयाचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लायफ हांचे कडल्यान. त्याच्या शिवाय एक मेगा बंपर प्राइज आसतले फक्त तुज्या खातीर आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. ताज्या खातीर एकच कंडिशन म्हळ्यार तुजे मॅक्सिमम SMS आमकां दर दिसा पावपाक जाय. चड SMS धाडटल्याक मेगा बंपर प्राइज जिखपाचे चान्स चड आसा. न्ही इंट्रस्टिंग? तुवें फक्त इतलेंच करपाक जाय. आयच्या आमच्या एपिसोडाच्या शेवटाक हांव तुका एक प्रश्न विचारतलें. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुवें आमकां SMS करून धाडपाक जाय. SMS कसो करपाचो, म्हजो प्रश्न कितें आसतलो हें तुका कळटलें एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना पळयत राव. चल पासे किया. आयज एक नवो दीस, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची नवी काणी. चल पासे किया. खोतीगांवानूच मातशें फुडें वचत जाल्यार निसर्गाच्या पदरान वचला आनीक एक सुंदरसो गांव पैंगीण. काणकोण तालुक्यांतलोच हो गांव. आनी ह्या गांवान एक अशी गजाल आसा ती तुवें गोंयान खंयच पळोवना आसतली. हय, हांव सद्या पावलां तें परशुरामाचें देवूळ. परशुरामाचें देवूळ काणकोण कारवार हायवेर लागता. गोंय, गोमांतक किंवा गोमंत भूमी हे परशुरामान तयार केल्ली हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण हें देवूळ परशुरामाचें तुवें पळयलां? चल पळोवया, जाणून घेवया. गोमंतक भूमी ही परशुराम भूमी अशें आमी आयकिल्लें. आमकां जाणटेले सांगताले की गोंयान परशुरामान गोंय तयार केलां अशें म्हण. पूण हांगा येतकच ताचो प्रत्यय येता. सद्या म्हजे बरोबर हांगचे पुरोहीत आसात बाबा निशाकांत टेंगसे. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की इतिहास कितें आसा तो. म्हाका सांगात की हें परशुराम देवूळ जें आसा तें कितले वर्सां पयलींचें देवूळ? आमकां आत्ता पर्यंत इतिहास मेळटा तसो 700 वर्सां पयलींचो. अच्छा, 700 वर्सां पयलींचो इतिहास मेळटा. हां, म्हाका सांगात की आमी अशें आयकलां की म्हणजे आमकां जाणटेल्यांनी सांगलां की परशुराम भूमी गोमंतक भूमी. तुमकां कितें दिसता? इतिहास तरी तसो आसा, कारण हे केवळ पुराण न्ही, हय, तो पयलेचो इतिहास लिखीत इतिहास असतो. परशुरामाने ही भूमी निर्माण केला आणि त्या खातीर आमची संकल्पात सुद्धा परशुराम क्षेत्रेत असे म्हणतात. बाकी सगळे भारताक रामक्षेत्रे म्हणतात, हांगा परशुराम क्षेत्रे म्हणटात. मागीर परशुराम क्षेत्र आमी म्हणटात ते खंयच्यान खंय पर्यंत सादारण आसता? तर रामघाट म्हण आसा, रामघाट म्हण आसा गुजरातेसान. ते थेट सप्त कोकण म्हणजे केरळ पर्यंत आसा. अच्छा, केरळात सप्त कोकण आणि संपूर्ण 7 सप्त कोकण म्हण आसा. ही संपूर्ण किनारपट्टी जी आसा ती रामघाटापासून केरळ पर्यंत ही परशुराम निर्मित अशी म्हणटात. पूण गोंयांत म्हाका दिसता परशुरामाचे हेतूच देवूळ आसात आणि पूण जुनी अशी हेच आसा. मागीर हांगासर परशुराम आनी पुरुषोत्तम अशें एकठांय कित्याक? हे पयली पुरुषोत्तमाचेच मंदिर आसा. अच्छा, परशुरामाची भूमी ही खरी. आणि मंदिराची रचना जर तुम्ही पळयली जात न्ही की मंदिरा समोर एक वृंदावन असता. ते वृंदावनच हे समोर आसा आणि त्यातून परशुरामाचे एक चक्र, स्वयंभू चक्र थंय आशिल्लें. आज ते सगळे मादनागिरी बी तेंगेले तुळशी तुळशी वृंदावनात ते परशुरामाचे चक्र म्हण आसता आणि दर सोमाराक परशुरामाची म्हण पुजा जाता. पूर्वापार ती चालू आसा. तशेंच चक्र हांगाय बी आशिल्लें. सो म्हाका अशें दिसता की हांगची सगळीं देवळां जी पूर्वाभिमुख आसात आणि देवळाची एक रचना जुनी हातूंत स्थापत्यशास्त्रामध्ये रचनेश आसा की पुढे जलाशय, त्याच्या नंतर एक ध्वजस्तंभ, त्याच्यानंतर तुळशी वृंदावन, त्याच्यानंतर प्राकार, त्याच्यानंतर एक भितर चावडी, त्याच्यानंतर गर्भागार, त्याच्यानंतर मूर्ती, अशी 7 अंगांनी
देवूळ जाता आणि ती हांगा पुरुषोत्तमाचे देवूळ सिद्ध करता. कारण हांगा फुडें जलाशय आसा, ताचे फुडें ध्वजस्तंभ आसा, ताचे फुडें तुळशी वृंदावनाचा प्राकार आसा आणि चौक आणि गर्भाघर आणि मूर्ती. बरोबर. अशा प्रकारान आणि जी गोंयांत देवळां आसात ते सगळे देवळांक तुम्ही बारीक पळयल्यार कळटलें की समोर जलाशय, त्याचे नंतर ध्वजस्तंभ, त्याचे नंतर मागीर तुळशी वृंदावन, त्याचे नंतर होच क्रमान आसा. त्या खातीर आणि हो जो गूड बांदला, गर्भाघर जे बांदला, त्याचो इतिहास मेळटा ते 150 वर्सांचो आसा. ऐन मुर्तीचो आसलो. त्याचे पयलीं फक्त तुळशी वृंदावनात हीच पूजा जाताली. भूमी परशुरामाची हेजे खातीर त्याची पूजा जाताली, पण मंदिर पुरुषोत्तमाचे असते. बरोबर. पण हांगासर कदंबकालीन म्हणया किंवा खुबशे राजे हांगासर राज्य करून गेले. पोर्तुगीज येवचे पयलीं तर ताचो कितें इतिहास तुमकां खबर आसा की हांगा त्या वेळार कितें आशिल्लें? ना, पोर्तुगीज जरी पयले आयिल्ले असले तरी ते काणकोण भूमी फक्त 100-150 वर्सांकच आयला आणि हांगच्याच हें जालो. शेवट जो पळय हे बी जालो त्या वेळारच तोपर्यंत हांगा काय पोर्तुगीजांचे पाऊल पडलें नाशिल्लें. सगळ्या आमगेले भुरगेपणां सुद्दां हें रानच आशिल्लें बरेंच. हांगासर सगळी घनदाट कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतन हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि. फुडें आमी वतात ते कुस्के ह्या गांवांत. तुका याद आसा हांवें सांगिल्लें हांगा उदकाचे झरे, धबधबे पळोवपा सारके आसात म्हण. चल, तुका आयज हांव कुस्के हांगचो उदकाचो धबधबो दाखयतां. आतां ह्या दिसांनी सामको फुल्ला आसतलो. खोतीगांवच्यान जवळ जवळ 6 ते 8 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून जातकच हो धबधबो तुका लागता. थंयची वाट फक्त गांवकरी सोडून हेर कोणाकूच खबर आसची ना. तेन्ना गांवच्या लोकांक विचारल्या शिवाय फुडें वचपूच ना. चुकपाचे चान्सीस खूब आसता. हांवें तेंच केलें. हांव सध्या खोतीगांवच्यान जवळ जवळ 10 ते 12 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून आयला आणि हांगा कुस्के ह्या गांवांत आसा. हांगच्यान आमी जर ह्या रोडान वचत न्हय जाल्यार म्हाका दिसता एक 10 ते 15 मिनटांची वाट आसतली. थंय तुका ब्युटिफूल वॉटरफॉल पळोवपाक मेळटलो. हांवें अजून पळोवना, फर्स्ट टायम वता. तुवें म्हज्या बरी यो. चल ह्या पासयक. सध्या कुस्के हांगासर म्हाका एक बरो गायड मेळ्ळा. हय, म्हाका एक्चुली रस्तो खबर ना खंयच्यान वचप तें. हांगा पावतकच चारी वाटान म्हाका फक्त दोंगर दिसपाक लागले म्हणून हांवें हाका सांगलें म्हाका मातशी हेल्प कर म्हणून. तुजें नांव तुषार न्ही रे? तुषार, तूं कितें करता? कितले? 9थाक. आनी म्हाका सांग हांगच्यान कुस्के कितले पयस आसा रे? 10-15 वचप. तूं पयलीं गेला? हय. आनी कोणाक व्हरून पावयता थंय तूं? अरे वा, आतां आमकां व्हरता मरे? तुषार आमकां कुस्के व्हरतलो. चल, म्हाका एक सांगात मेळ्ळी आनी आमी दोगी वता. चल या. हांगा ट्रॅव्हल करतना मात तुका जन्नत दिश्टी पडटा. निसर्गाचें सुंदरशें रूप, हो सुंदरसो नजारो, हिरवेगार निळेशार दोंगर, सकल हिरवीगार शेतां, मात्तूय पोल्युशन नाशिल्लो चकचकीत नजारो. झाडां मळबाक जाल्यार मळबाचो हात दोंगराक तेकिल्ले वारी. हांगासर पळयला तुवें? हांगासर हे म्हाका दिसता कासवाचे कट्टे आसतले आनी हांगासर गतप्राण जाला आसतलो कासव. म्हणजे कित्याक लागून खबर ना, पूण हे म्हाका दिसता आमी खोतीगांव वायल्ड लायफ सँक्च्युरी जंय आशिल्लें पळय थंय व्हरून दिवपाक जाय किंवा दवरपाक जाय म्हणून हांव हें घेता आतां. कुस्के ह्या गांवाक नांव अशें कित्याक पडलां खबर ना. जाणून घेवपाचो प्रयत्नूय करूना. गरज तशी नाशिल्ली. सध्या 5 ते 7 मिनटां जाल्ला हांव
आणि मातशी खुशी लागल्या कारण डंपरचे आता सध्या 1.5 वर जायत आयला आणि हांगासर च्या पाणी काय ना मदीं फक्त एक बारीकशी वाट आसा पूण पोट कशें भरपाक चान्स आसता जाणा तूं पळय पणसाच्या झाडा सकयल हांव सद्या उबो आसा आनी पणसाचो वास घेवपाचो प्रयत्न करता आतां हांव काडूं शकना कारण हो पिकिल्लो ना पूण पिकत जाल्यार तूं हांगासर काडून खावूं शकता चल आमी जशे नेतुल्लेचे मैनापी सावरी वॉटरफॉल्स पळयल्ले तशेंच हांगासरूय जंगलांतल्यान वचचें पडटा. वाव पळय म्हाका भरपूर खावपाक मेळ्ळा म्हाका कितें कितें हे आमली कशी आसा तोर आसा आनी हांगा सुपारी कशी कितें तरी कितें तें खबर ना पूण हांगा अशी झाडां भरपूर आसा म्हाका अर्दवट ज्ञान आशिल्ल्या कारणान हांव हांगा खावपाचो प्रयत्न करना पूण अशेंच पळया आमी. ह्या भुरग्या कडल्यान कळ्ळें की 15 मिनटां चलपाक जाय म्हण. मनाची तयारी केल्ली. उदकाचोच धबधबो म्हणटकच वेगळी आनी उदकाची बॉटल घेतली ना. सरळ वाट धरली आनी चलपाक लागले. सध्या म्हज्या घड्याळान 2 वरां जाल्या आनी जवळ जवळ फाटली 10 ते 15 मिनटां आमी चलत आसात आनी हांगासर एक्चुली हें जंगल इतलें घन दाट जंगल आसा की हांगासर सगळो काळोख आसा. मातसो भंय दिसतालो पूण भिवपाची कांय गरज ना कारण म्हज्या बरोबर सध्या हांगासर बॉडीगार्ड आसा. सल्लो हाय तुषार म्हाका सांग हांगा वाघ बी तशें कितें येता रे? रातीचे येता. रातचे येता आनी कोण कोण येता? अस्वल बी येता चड. अस्वल आसा तुवें पळयल्या? पळयला हांवें केन्ना? तेन्ना फाटी थिंगा एक कॅप हॉटेल घातलेले तेन्ना आमी सांजचे पळयले. हय पिलू काय व्हडले रे? पिलू तूं काय करूं ना पूण? ना आमी वचत आसलेले. हां 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 पूण हे कितल्या वरांचेर सादारण? 5-6 वरांचेर. 6 वरांचेर तुमी परत वता आसतना ह्याच वर्सा काय फाटल्या वर्सा रे? फाटल्या वर्सा. हां 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 ताजे नंतर आनी काय दिसूं ना? तुमच्या घरा कडेन बी येना? तशी ना ती घरा. अच्छा आनी वाघ बी पळोवना तुवें केन्ना? हांगासर तशी जंगली जनावरां आसतलीच कारण आमी तांच्या टेरिटरीन एंटर केला पूण सध्या ह्या दंपरा म्हाका दिसना आतां काय वाघ कोले आसतशे. आतां आमीच वाघ आनी आमीच कोले. वाव हे झाड पळय कितले व्हडले आसते. तुषार कसलें झाड म्हणटा? कुंभकर्ण. हांगा लिपून रावपाक मेळटा बरें एकट्याक. हे कसलें झाड तें खबर ना पूण हांगासर खास पळयत जाल्यार झाडांक भरपूर पार्टिशनां आसा आनी 1 ते 2 मनीस बिंदास हांगासर रावूं शकता. हांगासर मातसो वयर कितें रूप आशिल्लो जाल्यार पावस सुद्दां पडल्यार प्रॉब्लेम नाशिल्लो.